लोकंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान कुशीत लोकांतले एके बायलेक घेतिल्ले विशीं, कित्याक एके कुशीत बायले कडेन तो लग्न जाल्लो. मिरियम आनी आरोन ताचेर आड उलोवंक लागलीं. तांणी म्हणलें, मोइजेसा भायर सर्वेस्परान आनी कोणाचेच कडेन उलोवंक ना गाय. आमचेय कडेन तो उलोवंक ना. सर्वेस्परान हें आयकलें. मोइजेस एकदम खालतो विनम्र आसलो. प्रिथमेच्यान सोड मनशा परस अदीक विनम्र काळजाचो. अवचितूच सर्वेस्परान मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरियमाक म्हणलें, तुमी ते गाय जमातीच्या तोंबूंत येयात. ती ते गाय गेलीं आनी सर्वेस्परा एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तोंबूच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिरियमाक ताणें आपयलीं आनी ती दोगांय फुडें सरलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनांत म्हजी ओळख दितां आनी सपनांत ताचे लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइजेसाचे बाबतींत अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव ताचे लागीं हुमाण्यांनी न्हय, पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयतां आनी तो सर्वेस्पराक रूप पडयता. म्हज्या सेवका मोइजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पुटवलें? सर्वेस्पराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचे सोरशिल्लो कडसरलो आनी तोंबूवेले कूप चोडून वेतूच मिरियमाक कोड फुटले आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धवी फूल जाली. आरोनान मिरियमाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटला तें ताका दिश्टी पडलें. आरोनान मोइजेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव. नेणारपणान आमी पातक केलें. ताची खास तामकां लावूं नाका. त्या पातकाचो गुन्यांव आमी ओळखून घेतांव. अर्दी कूड कुसलोली आसून आपल्या आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सरतल्या मेल्ल्या मनशाची कूड भाशेन मिरियमाची कूड करूं नाका. मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कर. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूत जाल्या देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोट धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकला सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होट्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजो कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora,
माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक जेवण दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हूण सोर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसां जातूच पर्यान आपूण एकलो थंय आसलो. पूण होडे भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी भोंवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीचे चवथ्या पाळार जेजू दर्याचेर चलून ताचे सुरशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवन ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजू तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सुरशी योसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यार वेलो देंवन जेजू सुरशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, होलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, होलक्या बावाटाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं. नियाळाक आदार. देवाचो वावर करूंक आमी 5 वा 6 वर्सांचे पिरायेर आसतना सुरू करता. आमी सगळीं दोतोनीक वचूंक सुरू करता. उपरांत थोडी वेदी सेवक जाता. मागीर थिरावणे संस्कारा उपरांत आमी तरणाट्याचे जोम्यांत व देव संदेशकारां जाता. फुडें वचून आमी हेर जोम्यांनी भितर सरून फिगोर्जेचो वावर करता. ह्या सगळ्या वावरांत आमी कांयच दुडू वा पागार घेनात, पूण निसर्वतपणान वावर करता. पूण जो कोण हो वावर एक कायदो वा आपलो फायदो म्हूण पळयता, तेन्ना पयलो ताच्या काळजांत सैतान भितर सरता. हो वावर करूंक तो चिंतूंक लागता की हो सगळो वावर करून म्हाका कितें फावो जाता. म्हजो सगळो वेळ फिगोर्जेंत इबाड जाता, व फामिली वांगडा वेळ मेळना, व सारकी सिर्वीस मेळना. तेन्ना दुबाव येतात. दुसरे करतात ते सगळें फळकेपण दिसता. दुसऱ्यांक दोशी करप, धर्म सोडून वचप आदी. असल्या वेळार आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी मागणें करूंक फाव. जेजू आमकां प्रश्न करता, हलक्या भावाटाचे मनशा, कित्याक म्हूण तूं दुबावलोय. देव आमच्या कोणाच्याच रिणांत रावना. देवाचेर सदांच भावाट धरून ताचो वावर करून फुडें वचूया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजू आमच्या जिविताचो माज, ताचेच भावाटान हांव सगळो वावर आनी आमी सगळीं ताचो वावर करुया.